नमस्कार आणि येवकार। हांव संदेश मांदेकर सदाशिवगड कारवारच्यान कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज एट 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। RJ रॉकी बाब हेमगेलबरा हांव म्हगेली नवीन कविता सादर करता। कवितेचें नांव जावन आसा नवरात्री दसरो। नवरात्रीक तुगेल नव रुपां खुशी सगळ्या आमकां लोकां। नवरात्रीक तुगेल नव रुपां खुशी सगळ्या आमकां लोकां। गणपती येवन आपले घर वयता तेन्ना तुगेलें आगमन जाता। गणपती येवन आपले घर वयता तेन्ना तुगेलें आगमन जाता। वायट शक्ती वायट विचार ना करूंक तुगेलो अवतार। वायट शक्ती वायट विचार ना करूंक तुगेलो अवतार। सृजनाची आवय तूं प्रतीक, सृजनाची आवय तूं प्रतीक। नवधान्य मागी तुमगेल्या आमगेल्या भेटीक। नवधान्य मागी तुमगेल्या आमगेल्या भेटीक। देवळात कीर्तन भजन जागर, देवळात कीर्तन भजन जागर। तुका बसवूंक सस्ता मखर, तुका बसवूंक सस्ता मखर। नवरात्रीच्या माळेत नव रुपां तुगेली, नवरात्रीच्या माळेत नव रुपां तुगेली। ते पळोवन तान भूक न्हिवता आमगेली, ते पळोवन तान भूक न्हिवता आमगेली। दसऱ्याक तूं वयशी सिमोलंघनाक, दसऱ्याक तूं वयशी सिमोलंघनाक। आपट्या पाना रुपी भांगरा वाटशी सगळ्याक, आपट्या पाना रुपी भांगर वाटशी सगळ्याक। जरी नवरात्रीत तुगेल नव रुपां उरली, जरी नवरात्री तुगेल नव रुपां उरली। तरी सदांच तूं आमकां आवय भयण चली, तरी सदांच तूं आमकां आवय भयण चली। ह्या रुपान आमकां दर्शन दिवशी, ह्या रुपान आमकां दर्शन दिवशी। हीच आमगेली सदांचीच नवरात्री, हीच आमगेली सदांचीच नवरात्री। देव बरें करूं।